आम्ही पणजे स्मार्ट सिटीन खुबशे प्रोजेक्ट असे पळयले की ते प्रोजेक्ट जाल्या बट अजूनही सुरवात जावना. तेतूंतलो आनी एक प्रोजेक्ट आसा तो म्हणल्यार मिरामार हांगासर जे पार्किंग स्लॉट आसा जो गाडयो पार्क करपाक हांगा पार्किंग एरिया केल्लो आसा. हांगासर एक स्मार्ट सिटीच्या अंडरूच हे पार्किंग आसा आनी पार्किंग हांगासर ईव्ही चार्जिंग खातीर एक चार्जिंग स्टेशन केलेलें आहा. बट ते चार्जिंग स्टेशन अजूनही सुरवात जावंक ना. थंयसर आतां म्हाका दिसता कितलेशे म्हयने जाले चार्जिंग स्टेशन हांगासर दवरला बट ताका कनेक्ट करूंक ना अजून ते चार्जिंग स्टेशन कनेक्ट केल्लें ना. त्या भायर हे जे चार्जिंग स्टेशन आहा ताका सद्या झाडां येवपाक लागलेलीं आसा जी झाडां भितर घुसपाक लागल्या. सो अशें जर झाडां भितर घुसपाक लागल्यार ते म्हाका दिसता चार्जिंग स्टेशन पिड्ड्यारूय जावपाक शकता. कारण हें चार्जिंग स्टेशन ओपन जावपाक जाय आसलें, हांगा बोर्ड लागपाक जाय आसले. ताका लागून जे खुबशे लोक ईव्ही चार्जिंग आसा ते चार्जिंग पणजे सोदता बट हांगासर मिरामार चार्जिंग स्टेशन आहा बट ते अजून कनेक्ट केल्लेलें ना. आनी त्या भायर चार्जिंग स्टेशन हांगासर झाडां सगळीं भरपाक सद्या सुरवात जाल्ली आसा. अशीच जर झाडां भरली जाल्यार हो जो चार्जिंग स्टेशन आहा तो पिड्ड्यार जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून CCP न्हू बेगींतल्या बेगीन जो चार्जिंग स्टेशन आहा तो चालू करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर मिरामारच्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.